नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। यूपी एटीएसा कडल्यान एका तरणाट्याचो टेरर फंडिंगाच्या दुबावान तपासात तरणाट्या कडल्यान गोंयचे मॅडमीचो उल्लेख। शिवोलेच्यान चलपी आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी रॅकेट उक्ताडार 2019तले प्रकरण 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं धाडले गोंयच्यान देशा भायर। गोंयांत भोंवपाक म्हणून आयिल्ल्या आंध्र प्रदेशाचे 2 पर्यटकांनी केलो गायत्री मराठेचो खून। 26 दिसां उपरांत गोंय पुलिसांनी मोठे कळाशेन सोडयली केस। अतिरिक्त शुल्क प्रकरणात शिक्षण खात्याची कुजिरातल्या मुष्टिफोंड हायस्कुलाक शो कॉज नोटीस। 7 दिसां भितर मागली जाप। ॲडव्होकेट सावियो ब्रागांजान केल्ली शिक्षण खात्याकडेन कागाळ। मडगांवां आनी शांतीनगर फोंड्या जाल्ल्या अपघातांत 2 जाणांक मरण। मडगांवां पिकअपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान दादल्याक जाल्यार फोंड्या स्कुटरी वयल्यान पडून बायलेक आयलें मरण। लोटलेच्या लोकांनी केलो नव्या बोरी पुलाक विरोध। लोकांच्या न्ही तर उद्देगांच्या फायद्या खातीर बांदतात पूल, थळाव्यांचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी व्यवसायाच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या केनियाच्या न्यूटन किमानी हाणें हवाला नेटवर्काच्या माध्यमांतल्यान देशभायर सुमार 21 कोटी धाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। हे नेमके प्रकरण कितें पळोवया हो रिपोर्ट। 2019 वर्सा सप्टेंबरात बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी व्यवसायात गोंय पुलिशेन केनियन नागरीक डॉर्कास्ट मारियाक अटक केल्ली। शिवोलच्यान हे रॅकेट चलताले। बेंगलोर मेरेन ताची लिंक आशिल्ली। डॉर्कास्टाचे चौकशेत केनियाचो नागरीक न्यूटन किमानी हाकाय अटक केल्ली। अजापाची गजाल म्हळ्यार 2018 वर्सा फार्मसीची पदवी घेवपाक म्हणून न्यूटन स्टुडंट फिसाचेर भारतात आयिल्लो। मात फार्मसीची पदवी कुशीक दवरून न्यूटन आंतरराष्ट्रीय शिंदळकीच्या रॅकेटांतल्या पयशांचे वेव्हार पळयतालो। हे रॅकेटान आनीक एक तांझानियाची हेलेन म्हणटा ताचोय सहभाग आशिल्लो। ह्या सगळ्या रॅकेटांतल्यान वट्ट 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं देशाभायर धाडले। उपरांत न्यूटनाक ईडीन मनी लॉन्ड्रिंगाच्या आरोपाखाला अटक केल्ली। सद्याक न्यूटन किमानी, डॉर्कास्ट मारिया आणि हेलेन कोलवाळ जेलीत आसा। न्यूटन किमानीन म्हापशेच्या खासा कोर्टात जामिना खातीर घाल्लो अर्ज बेरेस्तारा फाटीं घेतलो। 2019तले प्रकरण शिवोलेच्यान चलताले आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी रॅकेट। केनियन नागरीक डॉर्कास्ट मारियाक शिंदळकी रॅकेट प्रकरणात जाल्ली अटक। उपरांत हेच प्रकरणात केनियन नागरीक न्यूटन किमानीकूय जाल्ली अटक। न्यूटन किमानी 2018 वर्सा स्टुडंट व्हिसाचेर आयिल्लो भारतात। न्यूटन भारतात येवपा पयलीं सावन डॉर्कास्टाक वळखतालो। आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी वेव्हारात न्यूटन किमानी पळयतालो पयशांचे वेव्हार। आनीक एक तांझानियन नागरीक हेलेनाचे मजतीन न्यूटन शिंदळकी वेव्हारांतले पयशे धाडटालो देशाभायर। न्यूटनान वट्ट 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं धाडले देशाभायर। न्यूटनान 4 जाल्यार हेलेनान गोंय, बेंगळुरू आनी पंजाबात 5 बँक खातीं केल्ली उक्ती। ही सगळी बँक खातीं न्यूटनच करतलो ऑपरेट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वास्को खारीवाड्यार पिशी डोंगरीवेल्या गायत्री मराठे हे जाणटेलीच्या खुनाचो तपास निमणो लागलो। गोंयांत पयलेच खेप भोंवपाक म्हणून आयिल्ले आंध्र प्रदेशाच्या दोगांनी सोरो पिवन गायत्री मराठेक जिती मारपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या। वास्को पुलिसांनी विजय लक्ष्मणा गोली म्हणटा ताका अटक करून गोंयांत हाडला, जाल्यार दुसरो दुबावीत गोरेला रवींद्र म्हणटा ताका आयज गोंयांत घेवन येतले। 21 एप्रिलाक वास्को खाडीवाड्यार पिशी डोंगरी वाठारात गायत्री मराठे पिराय 79 वर्सां ही जाणटेलीची तिच्या रावते घरात कूड मेळिल्ली। त्याच वेळार तिचो कोणी तरी खून केला म्हूण स्पश्ट जाल्ले। वास्को पुलीस ह्या केसीच्या तपासाचेर आशिल्लेच निमणे सुमार 26 दिसां उपरांत वास्को पुलिसांक ह्या खुनाच्या दुबाविता मेरेन पावपाक यश आयले। मोठ्या कळाशेन पुलीस ह्या दुबाविता मेरेन पावले। धोकादायक गजाल म्हणल्यार आंध्र प्रदेशाच्या 2 गुन्यांवकारी विजय लक्ष्मण गोरली पिराय 35 वर्सां आणि गोरेला रवींद्र पिराय 25 वर्सां हे पयलीच खेप गोंयांत आयले। 20 एप्रिलाक ते वास्को रेल्वे स्टेशनार फातोडेर पावले। उपरांत थंयच न्हिदिल्ले आणि सकाळीच सोरो पिल्ले। उपरांत ते वास्को चोरी करपाच्या उद्देशान रेखी करपाक गेले। पिशी डोंगरे
ते जेन्ना पावले तेन्ना तांकां गायत्री मराठे ही जाणटेली बायल एकलीच रावता हे कळ्ळें। तिच्या घरा चोरी करपाचे तांणी निश्चित केल्ले आनी ते लागींच्याच बार्रान सोरो पिवपाक गेले। सोरो पिवन जाल्या उपरांत ते थेट गायत्री मराठेच्या घरात घुसले। तिका ताणें पयलीं बांदून घातली, उपरांत ती बोबाळ मारता म्हण कळटाच तिचो गळो दाबून तशेंच तिच्या गळ्याचेर धारेच्या हत्यारान वार करून तिचो खून केलो आनी थंयच्यान फुजयो काडले। उपरांत 21 तारखेक ही खुनाची घडणूक उक्ताडार आयली। सीसीटीव्ही फुटेजीत पुलिसांक विजय आनी गोरेला रवींद्र हांचे हालचाली मेळ्ळ्यो। ह्या दोगांनीच गायत्री मराठेचो खून केल्ल्याचे पुलिसांक लक्षात आयले आनी दोगांचो सोद सुरू जालो। वास्को पुलिसांक तपासात क्रायम ब्रांचाची मजत मेळ्ळी। दोगूय दुबावीत आंध्र प्रदेशात आसात म्हणून कळटाच क्रायम ब्रांचाची PR लक्ष्मी आमोणकर आनी तांचे पथक आंध्र प्रदेशात पावले। मात पुलीस पावच्या पयलींच दोगूय तामिळनाडू पळले। मात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान पुलीस तांचे मेरेन पावले आनी दोगांयकूय उखलले। वास्को रेलवे स्टेशन they came and they consumed liquor. They slept around that slept around the temple Sai Baba temple railway station के पास. So next morning and 21st of April, now we come at the motive of the crime. So these two people got fresh and went to Khariwada beach during afternoon. While returning from Khariwada, we noticed one lady standing outside her house. Vijay and Ravindra then sat next to the said lady house and observed her movement. And then they noticed that she was residing alone in her house. At this time, they had consumed alcohol next to the house, that the bar that I was referring to. And after finishing our drink, they entered the house of the said lady with the intentions to commit robbery. But the lady suddenly approached them, and during there was a little scuffle, and lady shouted, and they were planning to tie her up and rob her jewelry also, and then the rest of the household items. But the lady shouted, and in a fit of the moment, because these two got afraid, they suffocated her throat and also slated also. Both the things happened. So that's how she died, and then they ran away from the place. Not ran away, they actually walked very casually. They were not actually running away as far as CCTV footage is concerned. So this is the story, and PM report also said the same thing, that the cause of death is asphyxia as a result of constriction of the neck, wide injury number 1, and also in the asphyxia at the chest. So this is the whole story, and we have arrested both the accused. So this was a very heinous and very blind case, and said the accused number 1, Vijay, he has been granted police custody of 7 days, and the second accused Ravindra, he is on the way. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी। बामोळे कुजिरा संकुलातले मुष्टिफोंड हायस्कूल अतिरिक्त शुल्क घेता म्हणून ॲडव्होकेट सावियो ब्रागांजाचे कागाळीचेर शिक्षण खात्याची मुष्टिफंडाक शो कॉज नोटीस 7 दिसां भितर जाप दिवपाचो आदेश दिला। 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ज्यो खाजगी अनुदानीत शाळा फीचे नांवान पयशे घेता तांचेर कारवायेची शिटकावणी दिल्ली। 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ज्यो खाजगी अनुदानीत शाळा फीच्या नांवान भुरग्यां कडल्यान पयशे घेता तांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली। या शिटकावणी उपरांत शिक्षण खात्याची बांबोळे कुजिरा संकुलातल्या मुष्टिफोंड हायस्कुलाक शो कॉज नोटीस ॲडव्होकेट सावियो ब्रागांजान हे विशीं शिक्षण खात्या कडेन कागाळ केल्ली। ह्या शो कॉज नोटीसेन मुष्टिफोंड हायस्कुला कडल्यान 7 दिसां भितर जाप मागल्या। थोड्या एडेड स्कुलांनी म्हणजे फीसच्या नांवाचेर पयशे घेतात तेंच्यांनी ते बंद करचे। आमचे कडेन कंप्लेन येत जाल्यार त्या स्कुलाचेर आमी एक्शन घेतले। एडेड स्कुलांक कसलेच पयशे घेवपाची गरज ना। आमी सगळे तेंचे टीचर सॅलरी आमी पेमेंट करता, तेंचे आमी रेंट आमी दिता, बिल्डींग रेंट आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता, इस्कॉलाचो पेंट मारपाक सुद्दां पयशे आमीच दिता। थोडे जाण पेंट मारूंक बी पयशे लोकां कडेन मागता म्हणून सांगता। बालरथ जो आहा पळय न्ही, त्या बालरथाचे आमी आतां पयशे वाडोवन वयले म्हणून 4.25 लाख रुपया केला, रायट? 5 लाखाच्या वयर केला। ते बस जी मेंटेन करिना पळय न्ही, ते तेंचें काम आसा। तांच्यांनी ती बस मेंटेन करप, म्हणजे क्लिनर पयशे वेगळे, ड्रायव्हर पयशे वेगळे, डिझेलाचे पयशे वेगळे आनी मेंटेनन्साचे पयशे वेगळे। त्या तिची फिटनेस घेवप हे त्या एडेड स्कुलाच्या हेजेर डिपेंड। आनी म्हणून जर फिटनेस घेतले ना जर तेंच्यांनी चलयल्यो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले। म्हणजे 5 लाख रुपया तांकां आमी डायरेक्टली बसी खातीर दिता, तितून ड्रायव्हर सॅलरी, क्लिनर सॅलरी सगळे आयले। बरेच जाण म्हणजे हितून मिसगायड जे आहा खरीच आसा, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दी आनी कितें पयशे दी, त्या ती तेंच्यांनी आपल्या लिमिटान बस चलोवची आनी तितक्या पयशांनी ती चलूं शकता।
समवेअर इन मार्च एक कंप्लेंट आयिल्ली आमचे कडेन. सो आमी ती स्कुलाक धाडली फॉर कॉमेंट फ्रॉम देर सायड. सो तांणी कॉमेंट दिले पळय न्ही, त्या कॉमेंट्सान क्लियरली एडमीट केला की ते भुरग्यां कडल्यान फी घेता विच इज नॉट ऑथरायज. हरशी एडेड स्कुलांनी कसलीच फी घेवपाक जायना. आणि अनएडेड स्कूल्स पासून जी फी घेता पळय न्ही दॅट इज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर. वॉट एवर दॅट इज नॉट अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर इज इलिगल. सो त्या खातीर शोकॉज नोटीस काडचीच पडली आमकां, कित्याक दे हॅव एडमिटेड दॅट दे आर कलेक्टिंग द फीज विदाउट द अप्रुवल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन. हय, टायम पिरियड दिला. नॅचरली नॅचरल जस्टीस दिवचोच पडटा न्ही. कोणाचेर कितें एक्युजेशन असलें हें असलें जाल्यार बिफोर एक्शन इज इनिशिएटेड जाल्यार नॅचरल जस्टिसाक लागून तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवचीच पडटा टू डिफेंड ऑर टेक अ स्टँड इन दॅट डिफेन्स. ओके, कितले दिसांचे सर तांकां म्हणजे हे दिलात तुम्ही? 7 दीस, एक वीक. एक विकाची. ओके, ताचे उपरांत सर तेंच्यांनी समज जर तुमकां म्हणजे कित्या खातीर ही फी घेताले बीन हे दिवंक ना जाल्यार सर कितें एक्शन जातली हेच्या फुडें? कित्या खातीर म्हणल्यार ते सपोज कित्या खातीर अमक्या गोश्टी खातीर जर ताका फी कलेक्ट करपाक जाय जाल्यार ताणें पयलीं डायरेक्टराचें एप्रुवल घेवपाचें आसता आनी मागीरूच कलेक्ट करपाचें आसता. न्ही रुलान हे व्हेरी क्लियरली आसा आनी आमी तो रूल कोट करून तांकां सारके चौकस नोटीस काडल्या. सो आतां ते कितें रिप्लाय दिता तें आमकां पळोवचें पडलें न्ही. ओके, थँक्यू सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. राज्यांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा. बिरेस्तारा रातीं शांतीनगर फोंडें जाल्ल्या अपघातांत दुर्गा भाट फोंडेची 60 वर्सां पिरायेची पुष्पा नायक हिका मरण आयलें. पळयात पुराय बातमी. वेळ केन्ना कोणाचो घात करीत सांगपाक येना. बिरेस्तारा रातीं आपल्या जिवाक बरें दिसना म्हणून दुर्गा भाटची पुष्पा नायक आपल्या घोवा वांगडा स्कुटरीचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वताली. शांतीनगर पावताच तिचो दुपट्टा स्कुटरीच्या टायरात घुसपून ती रस्त्यार पडली आनी गंभीर जखमी जाली. उपचारा खातीर तिका बांबोळे गोमेकोत व्हेल्ली तेन्ना तिका मरण आयलें. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव रातच्या 3च्या सुमाराक भयंकर अपघात घडलो. कदम बस स्टँडा कडल्यान SGPDएक घाऊक नुस्त्याच्या बाजारा वटेन वचपी टेम्पो चालकाचो गाडये वयलो ताबो गेलो आनी गाडयेन पार्क केल्ल्या दुसऱ्या गाडयेक धपको दिलो. हातूंत गाडयेंतल्या कैरो वेळी पिराय 55 रावपी मोरेपिल्ला फातर्पा हाका मरण आयलें जाल्यार पिकअप ड्रायव्हर दीपक गांवकर गंभीर जखमी जालो. पास जालो. सो असो पास जाता हांवें एक ग्रीन कलर हे कमर्शियल व्हेकल टाटा एस टायप आशिल्ली तेणे हाडून एक व्हायट कलर जो हांगा एक व्हेकल उबो आशिल्लो 6 व्हिलर थर्माकोल लोडिंग करतालो हांगा. तेणी ताका सामको मोगली आनी सायडीन जो बशिल्लो पळय मनीस ताचो हात आतां पिंजून गेलो. हात पिंजून जमनीर पडलो. सो आनी मुखार रस्त्यार हांगा एक गाडी पार्क आशिल्ली सेम रिक्षा आनी ते सायडीन आनी रिक्षा आशिल्ली. त्या रस्त्यार हांगा गाडी पार्क आसता रातपा सगळ्यो. सो थंय मुगलो आनी तो मनीस आनी ताका चान्सूच मेळना आनी सगळी गाडी चेपली. गाडी चेपल्या कारणान ताका भायर काडपाक ऑलमोस्ट 1 वर तरी गेले आसता. लोकांनी सगळ्यांनी खूब त्रासान भायर काडलो. मागीर फायर फायटिंगा आपण तेंच्यांनी भायर काडलो. तितले बरें एम्बुलन्साची नर्स आहा पळय तिणें कितें केलें डिक्लेअर केलें तो डेड म्हणून साडी आशिल्लो तो हात कट जालो तो मनीस. थंय ओवर बिल्डींग जाल्यार आनी तकली बसून मार पडिल्लो. देवा कृपेन तो ड्रायव्हर सगळो सद्या सेफ आसा. ताका मागीर एम्बुलन्सान शिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेला. सो मेन प्रॉब्लेम कितें काय म्हणल्यार हांगा सद्दां आमी ऑलरेडी हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन पासून आसा की हांगा गाडयो अलाउड करपाक जायना. पार्किंग खूब इश्यू जाता. सकाळीं फुडें कोणी अशें 2-3 पयल्या सामकी गर्दी आसता आनी कितें लोडिंग जाता कितें जाता कोणाक खबर. हांगा ही गाडयो कित्याक घेवसली ह्या गाडयो सगळ्यो हांगा आसा उबी. सो हे सगळें पुलिसान सगळें एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमचे PIQ सांगता रिक्वेस्ट करता की असले गाडयो हांगा पार्क आहा जे आमी काल तुमकां कॉल बी केलो सांगपाक. पुलीस येयल्ली मागीर सांगपाक तांकां सांगून गेले बट हे ज्यो गाडयो बंद आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमी उबारून तर स्क्रॅपाक घालून पुलीस स्टेशनाक तरी व्हरा. हांगा नाका एटलिस्ट तो जर गाडी जो वयताले पळय तो लॉस कंट्रोल जालो तेजे गाडयेचो
तो वयतालो शेतां वयतालो जितो तरी उरतालो आयज सकाळी 3 सुमार होलसेल फिश मार्केट हांगा एक टाटा एस आणि हांगा ह्या रस्त्याच्या सायडीक पार्क केल्ल्या गाडयांमध्ये एक्सिडेंट जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एस जो चलयतालो ताजो ताबो गेलो आणि ताणें थंय थर्माकोल जे लोडिंग करताले ते गाडयेक पयलीं ब्रश केली, पयलीं एक गाडयेक आनी ताजे नंतर मुखार आशिल्ले पिकअपीक वचून मोकली आणि थंय ताजी तातूंत भितर जो बशिल्लो क्लिनर सायडीक ते कुयरो वेळीप हो मोरपिल्लाचो 52 वर्साचो भुरगो हाका आगताक मरण आयलें. हांगा हे दोन्ही सायडीक रस्त्याच्या गाडयो पार्क करतात आणि ह्यो गाडयो बेकायदेशीर पार्क करतात. हातूंत भितर चडशे थर्माकोल दवरिल्ले आसता. मार्केटांक हे थर्माकोल व्हरपाक बंदी आसा, कारण ताचे कारण हे हांगा थर्माकोल हे करतात. मार्केटाक जर थर्माकोल देंवयले जाल्यार तांकां 2000 रुपया फायन पडटा. ताका लागून हे थर्माकोलाची जी बॉक्स आसात ती हांगाच लोड करतात, हांगाच खाली करतात आणि हांगच्यान मागीर त्यो गाडयो हांगा पार्क करून दवरतात दीसभर. त्या दोन्ही सायडीक जर आमी पळयल्यो आमच्या फाटल्यानय गाडयो पार्क केल्ले आसात आणि हाजेर मेन म्हणजे फातोर्डा पुलिसांनी आणि मडगांव म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, ती घेतली वचना म्हणून हांचे फावलां. आणि असो जर ह्यो गाडयो नाशिल्ल्यो लोकलां म्हणण्या प्रमाणे जाल्यार हे कुयरो वेळीपालो जीव वाचता आशिल्लो खंय. आतां आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कुयरो वेळीप हाका 2 भुरगे आसात, एक चली जे 6वेक शिकता आणि एक चलो जो 10वेक शिकता. कुयरो वेळीपाची बायल ही 3 वर्सां फाटीं भायर पडिल्ली आणि ताका लागून हे एक्सिडेंटान जेन्ना कुयरो वेळीप भायर पडलो तेन्ना ताजी दोन्ही भुरग्यां अनाथ जाल्लीं आसात. जर आज गाडयो हांगा पार्क केल्यो नाशिल्ल्यो जाल्यार कुयरो वेळीपालो जीव वाचतालो अशें लोकलांचें म्हणणें आसा. आणि लोकलांन डिमांड केल्लो आसा की हांगच्यो गाडयो फातोर्डा पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो क्लियर करच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. बोरयेच्या प्रस्तावित नव्या पुलाक लोटलेच्या शेतकारांनी आणि थळाव्यांनी विरोध केलो. लोटलीच्या शेतकाऱ्यांनी पुलाची शीमा आंखपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्याचो विरोध करून हो पूल थळाव्या लोकांच्या फायद्या खातीर न्हय तर उद्देगांच्या फायद्या खातीर आसा आणि आमी नव्या पुलाचो निषेध करता अशें शेतकाऱ्यांनी सांगले. जाल्यार थळाव्या लोकांक आणि पंचायतीक विश्वासांत घेनासतना हो प्रकल्प सरकार करता अशें ताचें म्हणणें. आदी हांणी ह्या पुलाची गरज नासतना फकत उद्देजकांच्या फायद्या खातीर खाजन जमनीचो विलो लायतात अशें आदले सरपंच जोना फर्नांडीस हांणी सांगलें. इन दीस मुगे स्टँड आहा हांव गांवच्या लोकां बरोबर आतां फ्रॉम आवर सायड क्लॅरिफिकेशन मेळपा लागून आमी पंचायतीसान लेटर केलो आहा. तेंकडे सगळे डिटेल्स मागले, तेंगे प्लॅन मागला, मागीर खंयची सर्वे नंबर इफेक्ट जातले ते सगळे मागलो आहा तेंकडे. सेम वे तेंकडे डिमार्केशन खंय करतले ते सगळे डिटेल्स मागले, तेंगे कॉन्टॅक्ट नंबर मागला. बट तेंचे सायडी अजून पासून आमकां रिप्लाय कांय ना. तुम्ही कोणाला अप्रोच बी झाला आता? अप्रोच ना सध्या अप्रोच कोणाला लागला, बट PWD नॅशनल हायवे तांकां लेटर केल्ली आहा. सो अजून कसो रिप्लाय कांय येवना आमकां. आणि डिमॉलिशन आमी करपा बी आयिल्ले ना, अजून कसो येयलो ना आणि तेंची रिप्लाय कांय ना. तुम्ही कितें हे बी केला वचून बी विचारला बी तुम्ही रिप्लाय बी येवना? ना, रिप्लाय रिसेंटली धाडलो आहा आमी रिप्लाय. हें तेंका लेटर धाडली 4 तारखेर धाडल्या ऑन 13. सो वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाय. सो आयज आमी सगळीं प्रेस दिवपाक हाजीर जाले. विलेजेसूय आहाय प्लस आमगे शेतकारूय आहाय. सो गव्हर्मेंटा एकू मेसेज आहा जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरलें. हिंगा एग्रीकल्चर फार्मिंग जाता प्लस फिशींग फार्मिंग जाता आणि जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो. सो गव्हर्मेंटा मागता प्लस सीएमाकूय मागता की जात जाल्यार हो ब्रिज स्कीप करचो आणि आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे आमकां हेल्प करची. आमी 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले, डिसिजन घेतलें, एक्सप्लेन केलें, सिक्युरान एडमीट केलें. हो देशी रस्तो ना काय रस्तो हिच्या पडी घर जावं शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर आहे म्हणून सध्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हूण डिसिजन घेतलेलें. 3 पार्ट मागीर आनी मिटींग दवरलेली, त्यो पोस्टपोन जायत रावल्यो. मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून प्लॅन एड्युकेशनाचेर, ताजो रिजल्ट कांय ना. आतां अननेसेसरी ते येयल्याय हातार घालपाक कितें घालपाक म्हूण आमकां त्रास करता. आतां आमी इतू वर्सां हांव 47 इयर्स जालें शेत रोयता. भुरगपण येतो आसा हांव शेतां येतालो, अजून केन्नाय शेत म्हटलें पांय दवरूं ना. कितें हांव बरो नासता पासून येता शेतांत. मोग आमकां जेवणा वेपार तो ते प्रॉफिटेबल न्ही आमकां तें लॉस तें, पूण तरी पासून रोयताय आमी कित्याक अन्न म्हूण तें आमगेलें लायफा तें. हें सांगून आमी सिक्युरान वर्ड दिलोलें
सिकेर भायर ना तो हिंगेला तुराक सो तें बोट दिलो थिंगा कोण सिकेर तो एलेक्स सिकेर मिनिस्टर सो तेन ऑलरेडी हातोर घातले घालना तेणें आमकां घालपाक दिवपाचें न्हय आमी दिवपाचें न्हय आमगे फ्युचर मरे तो भुरग्यांगेलो आमी हांवें ताका एग्जाम्पल दिलो आगशी चोय सुराल चोय नुया चोय बेनावली चोय म्हूण तुम ते स्ट्रीट ब्रीज हिस्ट्री बेंबुटाचे मात घातले सर्वीस रोड हाडले थिंग ते रोबल सोडले मात सोडले पावसान ते शेतां वता म्हूण शेतांनी मागीर सगळीं शेत गेली म्हूण आमगेली. उत्तर प्रदेश गोरखपूरच्या प्रिपायच हांगासरल्यान एका तरणाट्याक ATSच्या पथकान टेरर फंडिंगाच्या दुबावा वयल्यान उखल्ला. हे तरणाट्या कडल्यान गोंयचें नांव आयलां. नेमकें प्रकरण कितें पळोवया. टेरर फंडिंगाचे दुबावावेल्यान ATSच्या पथकान एका तरणाट्याक गोरखपूर प्रिपायच हांगासरल्यान उखल्ला. ताचे चौकशेंत ताच्या कडल्यान गोंयचे एका मॅडमीचो उल्लेख जाला. गोंयच्या एका मॅडमीच्या आदेशावेल्यान तो ऑनलायन व्यवहार करतालो अशें ताणें सांगलां. मात ताचे कडल्यान फुडले तपासांत सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान ताका ATSन लखनौ व्हेला. आतां हो तरणाटो टेरर फंडिंग काय हनी ट्रॅपात अडकला हाचो सोद ATS घेता. गोंयची ती मॅडम कोण? UP ATS कडल्यान अटक केल्लो तरणाटो गोंयांत एका बोटीर आशिल्लो कामाक. 4 म्हयन्यां पयलीं कांय कामानिमतान तो आपल्या गांवांत गेल्लो. तरणाट्याच्या बँक खात्यांतले वेव्हाराचेर ATSक दुबाव. तरणाट्याचो ऑनलायन व्यवहाराचो संबंध टेरर फंडिंगा कडेन आसपाक शकता म्हणून ATSक दुबाव. मुळावे चौकशेंत ते तरणाट्या कडल्यान गोंयचे मॅडमीचो उल्लेख. आतां हे मॅडमीचे दिकेन ATSचो तपास सुरू. तरणाटो टेरर फंडिंग करतालो काय हनी ट्रॅपात अडकलो हाचो ATS करता तपास. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टाकयेतली निसण कळमेल्या. फिल्टरिंग युनिट वापराविणे तसोच पडून आसा. उदक फिल्टर करिनासतना तशेंच ते लोकांक सोडटात. ह्या प्रकाराक लागून काणकोणच्या आगोंद वाठारांतले लोक तिडकल्यात. पयलींच कांकराच्या दुयेंसाक लागून काणकोणकार त्रासान पडल्यात आनी आतां ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्लीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा अशें तांचें म्हणणें. ही आगोंद बेतूल ही आगोंद बेतलांतली टाकी तुमी आतां पळयली तो कळम पळयला ही निसण पळयला अर्दी लोखणाची आनी अर्दी लाकडाची आनी भितर कळम पळय भितर आनी भितर तेतून रॅब आहा पळय न्हू तो थोडो न्हू कळ्ळें का. आमचो हो प्लांट हो आतां हो फिल्टर करपाक प्लांट आहा पळय तो आजून तेमी स्टार्ट मारलो ना. प्लांट म्हळ्यार फिल्टर केलें ना उदक तसो प्रॉब्लेम आता कितें जाता कितें प्रॉब्लेम तुमकां आतां मेन म्हळ्यार हें चिखला उदक आमकां हें सप्लाय खावचें पडटा. ओपन उरता अशें ओपन आहा तुमी पळयलें पळय प्रत्यक्षात तुमी पळयलां सगळें. सेक्युरिटी बी किडनी काणकोणा प्रॉब्लेम आहा आनी हे हितून कोणी तरी हाडून पॉयझन बसून गायलें जाल्यार कांय कळपा ना. हिंग कांय सेक्रेटरी ना कांय ना कांय ह्याच उदका लागून किडनीचो प्रॉब्लेम जावंक शकता काय कितें 110%. हांगा समज येवन पळयल्यार सांग भयानक परिस्थिती आसा. म्हणजे म्हाका दिसना ह्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या PWD एका खात्याक कोण वाले आसा दिसना हांगची परिस्थिती पळयल्यार. हांगा तुमी पळयला ही टाकी हे उदक पयलीं स्टोर करपा खातीर घातली आसा. त्या टाकयांक कितलोसो चिकोल आसा. त्या टाकयांक सकयल येवपा निसणी सगळं कळम जावन ती अलवार मोडपा येयल्ली आसा. तेका अर्द लाकडां सपडाचें उरला. हांगा ह्या टाकयेक धापगण ना. तशेंच हांगा हो मुखार आमी फिल्टर घातलो आसा. हो फिल्टर ऑलमोस्ट बंद पडलें तुका कांयच कंडिशनां ना. हांगा फिल्टराक कांयच फिल्टर जायना. उदक फिल्टर जायना. उदक फिल्टर जायना हें उदक डायरेक्ट टाकयांक वयता. वेऱ्या वागुर्मे नव्यान बांदिल्ली उदकाची टाकयेचें काम अजून मेरेन पुराय जायना. थळावो आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन 2 म्हयन्या उपरांत पिवपाच्या उदकाची टाकी कार्यान्वीत करतले म्हूण सांगिल्लें. पूण 3 म्हयने जाले तरी कांयच हालचाल ना. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा. तशेंच पोरनी पायपलायन बदलची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केली. मात ते करिनासतना रस्तो डांबरीकरणाचें काम केलां. नमस्कार. सध्या मी आसा वेऱ्या वागुर्म्या पंचायत वाठारांत ज्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा 2 टाकयो आसा. ही एक पन्नी टाकी आनी ही एक नवीन बांदलेली टाकी आनी मदीं आसा ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग. सध्या ह्या वाठारांत ओपाच्या उदकाचो ओपा उदक प्रकल्प जो आसा थंयच्यान उदकाची पुरवण जावपाची आसा त्या संदर्भातलें काम चालू आसा अशें थळावे मंत्री आमदार सांगतात. पूण अजून मेरेन फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं जेन्ना थळाव्या मंत्री आमदारांक विचारलें बाब गोविंद गावडे हांकां विचारलें तांणी सांगलें 2 म्हयन्या भितर हो प्रकल्प चालू जातलो. पूण हे गजाली काय 3 म्हयने जाले अजून मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम चालू जावंक ना. सध्या थळाव्या लोकांक म्हणजे ह्या वेऱ्या वागुर्म्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांचो प्रश्न कांय प्रमाणान सुटावो जाला. कारण बुतखामार ज्यो टाकयो बांदल्या 2 टाकयो बांदल्या तितूंतल्यान वेरेच्या लोकांक उदक मेळटा. पूण फोंडचे भाट सावय घाणो पाली बोणये शिला ह्या वाठारांतल्या लोकांक आजुनूय टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा.
तेज्या भायर आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार सध्या ह्या वाठारांत रस्त्याचें रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा। हांगा जी पायपलायन आसा, जी उदकाची पायपलायन जी आसा पयलींची, ती 1990तल्या दशकांतली, जेन्ना एदुआर्द फालेरो खासदार आशिल्ले त्या वेळार घातलेली पायपलायन। सध्या आतां हो प्रकल्प जर चालू जालो, ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाचो फ्लो मातसो नेटान येतलो, मोठ्या जोमान येतलो आनी सर्वसामान्य लोकांक खबर आसा, प्लस PWDचे अधिकारी उलयतात की ही पायपलायन जी पन्नेली पायपलायन जी आसा ती तो उदकाचो फ्लो सहन करपाक शकची ना, ती हर कडेन फुटपाची शक्यता आसा। ही पायपलायन बदलपाची गरज आशिल्ली, ती बदली नासतना सध्या रुंदीकरण करपाचें काम चालू आसा, हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा, वयल्यान गटार वेवस्था दवरूंक ना। सो सध्या लोकांक भंय पडला की हो सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान, लोकांच्या जनसेवेच्या नांवान सरकारी पयशांचो, लोकांच्या पयशांचो विपर्यास चल्ला काय कितें। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वेलो बाणस्तारी पूल 26 मेक पळोवणी आनी डेक लेवल नोंदणी खातीर सकाळी 6:30 ते 8:30 मेरेन वाहतूक खातीर बंद आसतलो। फोंडेच्या भौशीक बांदकाम खात्यान तशी सुचोवणी जारी केल्या। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।